रोड इनॉग्रेट केला. आज आमी गवळी वाडा केलोसीम पंचायतीक हो पडटा आनी हो जायते वर्सांचो पेंडींग रोड आहा, 8 वर्सांचो सुमार, आनी तेजो एस्टिमेट 8 लाख आहा आनी ते आमी ZP लेवलाचेर तो आमी तेचे ZP फंडांतल्यान तो घेतलो आसा. जायतो लोक हांगा रावता, तांकां जायते प्रॉब्लम्स जाले, उदकाचे, लायटीचे जायते प्रॉब्लम्स जाले. हिंगा भितर पडटा, दोंगरार कसो पडटा तो वाडो, सो तेका लागून तांकां ते सगळी फॅसिलिटीज मेळना. लास्ट इयर आमी उदकाची फॅसिलिटीज तांकां दिल्ली आमच्या MLAन. तेच भशेन आतां म्हाका रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी रोड करून दिवचो म्हणून. सामको 8 वर्सांनी काबार जाल्लो आहा तो रोड. सो हांवें तो रोड ZP फंडाचेर घेतलो आनी आयज तो रोड हांवें इनॉग्रेट करून आयज तो तांकां यूज करून मेळटलो. मेन म्हणजे आमचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व केलो. दुसरो आमचो आयज रोड हातीन घेतला. कितले वर्सांच आमी अशें ह्याच रोडान गाडी वयतलो येतलो, पूण आयज तेंच्यानी ते हातीन घेतला. तशेंच लायटीचे खांबे घातला 3 फेसाक लागून. तेका लागून तांकां चडान चड देव बरो. Number 4 in Gondi Wado. I would like to thank Ma'am Mirsiana Waz for helping us do this road. It's been many years this road wasn't constructed, so this new body has come and we have done the work. Thank you, ma'am. Number 4 गोंडी वाड्याक आसा. आयज हो रस्तो रेन्युवेट करपाचो आनी दोंगर घालून करपाचो काम सुरवात केल्ली आसा. आमचे जिल्हा मेंबर मॅडम मिर्सियाना वाज हांणी फुडाकार घेवन हे कामाची सुरवात केल्ली आसा. सो हांव मागतां आमची कामां ती जातात जिल्ल्याचेर आनी आनीकूच उरलेली आसा ती कामां बेगीनूच जावची म्हणून हेच सांगून हांव म्हज्या नांवान आनी म्हज्या वाड्याच्या भाव भयणीच्या नांवान तिका देव बरें करूं. चड खुशालकाय भोगता आमचे ZP मेंबर बाय मिर्सियाना वाज आमची कामां करीत आसा आनी हाजे फुडें ते करतले. फाटली 5 वर्सां प्रिवियस बॉडीन आमच्या विलेजीन कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना. आतां न्यू बॉडी येवन आमचें डेव्हलपमेंट जायत आसा आमच्या विलेजीन, जायतें जालां आनी हाजे फुडें जातलें. आनी हांव आस बाळगितां आमकां सगळीं लोक कॉपरेट करतले. की ह्या लोकांक खरेंच हो रोड जाय आसलो. इतले वर्सां 8-10 वर्सां हो रोड जावना, बश्टी पांयवाटशी आसलेली. आनी हांव देव बरें कर म्हणटा आमची ZP मॅडमीक मिर्सियाना वाज की तेणी हांव लास्ट टायम सांगलेलें तशें ती सगळ्याक भोंवता, स्कुटर आनी गाडी घेवन सगळ्याक भोंवता आनी खंय खंय कामां लोकांची करपा ते ती पळयता. आनी तिणें अशीच भोंवता तेन्ना हो रस्तो पळयलो आनी तिणें लोकां कडेन मेळून पंचाक मेळून तेणें तो प्रपोजल घालून अप्रूव करून आतां रोड ती आयसून चालू करता. सुमार 8 लाखाचो एस्टिमेट अशें हांवें आयकलां. कोण तरी ऑफिसान आमच्या MLAच्या ऑफिसान येता आनी म्हणटा अरे मिर्सियाना वाज ZP मॅडम इतली कामां कशी करता, तिका कितलो फंड मेळटा. सो हांवें सांगलें फंड सगळे ZPक एकूच, पूण कशें काम करप हें मॅडमी कडेन शिकपा जाय मिर्सियाना वाजा कडेन. आनी तिणें सांगलां की जो पर्यंत सगळे फंड एग्जॉस्ट जायना तो पर्यंत आपूण लोकांची कामां करीत रावतली.